केसांनी गळा कापला, विश्वासघात केलो, गेम केली. आम्ही टेन्शन घेना. तुम्हीच म्हणटा की ताजो विश्वासघात केलो. आमची एक सिस्टमॅटीक एक स्ट्रॅटेजी आसा. आनी जाणांनी फुगट लायलो की टिकेटी म्हणून सामावली म्हणटा ते एक बुथाचेर की हांव दिल्ली कापून व्हेलो आनी हांव सेट जालो आनी बाबू टिकेट मेळ्ळी म्हणून खूब फोग लायला. त्या जो एक सध्या चर्चेचो विशय आता म्हणजे साऊथ गोव्याचो BJP कॅन्डिडेट कोण आसतलो अजून तो ठरना. आनी जेन्ना मदीं म्हत्वाच्यो ज्यो मिटिंग्यो जाल्यो तितून तुमकांय आपोवन व्हेल्ले दिल्ली. सो तुमचो एक इम्पॉर्टंट रोल साऊथ गोव्या भितर आसा सीट जिखून हाडपा खातीर. नेमके केन्ना पर्यंत कॅन्डिडेट थारतलो, कितें नांवां कितें आसात, कितें कन्फ्युजन केन्ना क्लियर जातलें? हें म्हाका दिसना की कन्फ्युजन म्हणून एक पार्टीची स्ट्रॅटेजी आसतली. आयज वर्तमानपत्रांतल्यान तुमकां जितकी खबर आसा तितकेच म्हाका खबर आसा. पूण निश्चितपणान भारतीय जनता पार्टीचें काम तुमी पळयलें जर जायत जाल्यार दक्षिण गोंयान भितर, उत्तर गोंयान भितर आमचे कार्यक्रम हे फाटोफाट चलत आसात. पयर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी झंझावती दौरो काडलो. आमी व्हडलें टेन्शन घेना की कॅन्डिडेट कोण आसतलो, कारण आमकां खबर आसा की आमचे मजबूत बूथ लेवल आनी 50 लेवल म्हणजे 50 प्रमुख लेवल पर्यंत आमचें संघटन मजबूत आसा. प्रत्येक आठवड्याक 3-4 कार्यक्रमां भितर आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसात ते इनवॉल्व आसात बूथ लेवला वयल्यान 50 प्रमुखा वयले. म्हणजे एकच म्हज्या मतदारसंघानच जावपाक लागले जर जायत आमी बेनिफिशियरी लाभार्थी अभियान केलें, आमी संपर्क यात्रा केली, आमी महिला अभियान केलें, आमी युवा अभियान केलें आनी हातूंत भितर ह्या 15 दिसां भितर अशीं सगळीं अभियानां आमी राबयलीं आसात. आमी संकल्पपत्र यात्रा तातूंतय सहभागी खूब मोठ्या प्रमाणात 200-300 एका जाग्याचेर आमी केल्लें आसा संकल्पपत्र. म्हाका दिसता की आमी कॅन्डिडेटाक व्हडलेशें हें करिनासतना आमचें कार्य मुखार वता. आमी नरेंद्र मोदी परिवार म्हणून मुखार वता. आनी जेन्ना भारतीय जनता पार्टी म्हणटा तेन्ना वैयक्तीक कोण आसतलो हाचेर चड डिपेंडंट नासतना पार्टीचे कार्यक्रम कितें आसा हाचेर चड डिपेंडंट आसा. सो आमी टेन्शन घेना की केन्नाय आमकां दिलो जर जाय आमचे कार्यकर्ते ते तयार आसतले. सर आनी एक म्हणजे जाता अशें उलोवप जाता की दक्षिण गोंयच्यान आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हांचें नांव आघाडीचेर आसलें. पूण ह्या सगळ्या भितर खंय तरी तांकां हें करून कुशीक काडलें सिस्टमॅटीक असो एक उलोवप जाता की तांकां तेंचें नांव बीन विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर बाबू कवळेकर हे सगळ्यान वयर आसात अशें एक उलोवप जातालें. पूण निमणे कडेन आतां तेंचें नांव खंयच येना किंवा तेंचें नांव फाटीं पडलां. सो हेजेर कितें तुमचें मत आसा? खऱ्यांनीच तेंचो पत्तो कट जालो हांगाच्यान काय कशें कितें? हांव पेपरांतल्यानच वाचतां. तुमीच म्हणटा की ताजो विश्वासघात केलो असो तो म्हणटा. केसांनी गळा कापला, विश्वासघात केलो, गेम केली अशें हांव वृत्तपत्रांतल्यान तांचें मत आयकूंक येता. आनी भारतीय जनता पार्टीन एक शिस्तबद्ध पार्टी आसता. विश्वासघात केलो म्हणपाक इतलो विश्वास कोणी दिल्लो हें म्हाका खबर ना की गोंयच्या नेत्यांनी ताका कन्फर्म केल्लो आनी ताच्या नंतर विश्वासघात जालो अशें कांय नासता. म्हाका खबर ना आतां हें वर्तमानपत्रां करतात, मिडिया करता काय तो स्वता जावन करता म्हणून. आनी कुजबूज आनी वर्तमानपत्राच्या स्ट्रॅटजीज आनी ताची विनेबिलिटी ठरयतात ती आमी अशा मिडियांतल्यान करनात. आमची एक सिस्टमॅटीक एक स्ट्रॅटेजी आसा आनी तातूंतल्यान जे आमचें मत आजमावणी विनेबिलिटी काडटात. कोणी विनेबिलिटी कोणाक कितें सांगली खबर ना म्हाका. तो खूब वयर आशिल्लो बी म्हणून. हांव दिल्लीक जो गेलो तो आमची एक इलेक्शन मॅनेजमेंट कमिटी आसा. आमी 3 जाण आशिल्ले. दत्ता कोलकर, सुभाष शिरोडकर आनी सुभाष फळदेसाय म्हणून ह्या संपूर्ण जी आमची यंत्रणा लावपाक जाय, आमचे कॅम्पेन कोण ठरयतलो, कॅम्पेना भितर कशें आसतलें, स्ट्रॅटेजीज कश्यो आसतल्यो. एक 36 डिपार्टमेंट आसा. ह्या 36 डिपार्टमेंटाचे जे काम तांकां डिस्ट्रिब्युशन आसा आनी तांचे कडच्यान आमी हें घेतात, रिव्यू घेतात, टायमली रिव्यू घेतात की हे अमूक काम खंय पर्यंत पावलेलें आसा. 50 प्रमुख जाले, बूथ कमिटीज जाल्यो ज्यो सक्षम जाल्ले आसात, अमकें अभियान दिल्लें ते ह्या 3 दिसां भितर खंय पावल्ले आसात हें रिपोर्टींग आमकां सेंटराक करचें पडटा. सो अश्यो प्रत्येक मतदारसंघान भितर 36 कमिटीज केल्ले आसात कळ्ळें न्ही. विविध आमच्यो हें आसा न्ही, कॅम्पेन प्रमुख कोण आसतलो, ऑफिस इन्चार्ज कोण आसतलो, डिस्ट्रिब्युशन कोण आसतलो, युवा नेतृत्व कोणा कडेन आसतलें अशें प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान आसा. हें सिस्टमॅटीक काम आमचें चालूच आसा. कॅन्डिडेट ना जाल्यार तरी आमचें काम बंद जायना. आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेटाच्या हाचेर
कॅन्डिडेट हे सगळें करना, संघटन म्हणून आमी करतात. सो तुमचें म्हणणें की बाबू विनेबिलिटीच्या क्रायटेरियाचेर पयलो आसा बी तशें कांय ना? हें ठरयलें कोणी म्हणून म्हाका खबर ना. ह्यो गोश्टी पळय न्ही प्रत्येक दिसाक पेपरांतल्यान येता त्यो बरोबर न्ही. म्हाका दिसना की अशी विनेबिलिटी आमी ओपन येवन कोणाक सांगतात म्हणून आनी विनेबिलिटी आसा म्हणून. आतां विनेबिलिटी फक्त बाबूच कित्याक? म्हाका आमचें खंयचोय हें आसा पळय न्ही विनेबिलिटी ही आमच्या पार्टीची विनेबिलिटी आमी उलयतात. आमी एक प्रमुख खंयच्याय एका कार्यकर्त्याची विनेबिलिटी म्हणून स्वता जावन आमी अनावन्समेंट करप नासता. कळ्ळें न्ही? तातूंत भितर उगीच माहोल केलो आनी मागीर डिसअपॉयंटमेंट येता. मागीर खुबश्या जाणांनी फुगट बिगटी लायल्यो की टिकेटी मेळ्ळ्यो म्हणून जामावली म्हणटा ते एक बुथाचेर की हांव दिल्लीक आपूण व्हेलो आनी हांव सेट जालो आनी बाबू टिकेट मेळ्ळें म्हणून खूब फोग लायलो. हें पयलीं सावित्री कवळेकरय जेन्ना हें जालें की तिका तिकेट मेळटा म्हणून फोग लायलो, मागीर ती इलेक्शन जातकच ती जिखली म्हणून फोग लायलो. फोग लावपाची कारस्थाना ही वेगळी आसतात. अशें उलोवप जालें तुमकां दिल्ली व्हेलें तेन्ना की बाबूची तिकेट फायनल करपाक मतदारसंघान भितर जामावली बुथाचेर खूब मोठ्यो फोगट्यो आनी खूब हें जालें. कळ्ळें? बरोबर दिसना की एक शिस्तबद्ध पार्टीन भितर अशी बेशिस्त येवप आनी मागीर कार्यकर्त्यांक डिसअपॉयंट जावप. डिसअपॉयंटमेंट कसो आसा पळय न्ही तें स्वताक करून घेतात, हें बरोबर न्ही. म्हणजे हो सगळो तेणे आपूण प्रोपोगंडा केला अशें म्हणटा? खबर ना, पूण तुमी ताणी केलें ना जाल्यार तुमी केला आसतलो. ओके, म्हणजे तशें विनेबिलिटी बिनेबिलिटी दक्षिण गोंयान आमचो कॅन्डिडेट निश्चितपणान निवडून येता हें 100%. आनी म्हज्या मतदारसंघांतल्यान 10,000च्या वयर लीड मेळटा हें हांव सांगपाक शकता निश्चितपणान. आनी आमी दीस रात काम करतात, सगळीं अभियानां आमी राबयल्लीं आसात आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा. तुमी जेन्ना आमी सावथ गोंयचे विशीं भारतीय जनता पार्टीक विचारता तेन्ना काँग्रेसीकय विचारपाक जाय की तांचोय कॅन्डिडेट कित्याक जाल्ला. प्रत्येकाची आपापली एक स्ट्रॅटेजी आसता. सो बाबूक पश्चात्तापाची वेळ भाजपान हाडली अशें म्हणप तर? केन्नाच ना. पश्चात्तापाची वेळ कित्याक? आमी जेन्ना पळय भारतीय जनता पार्टीक आमचे सॅक्रिफायस पसून आसा पळय न्ही तेन्ना मुखार येवन करतात. पश्चात्ताप म्हणटा ते कितें? आमी पक्ष कोणाच्या आंदण दवरलेलो ना, कोणाच्या दावणीक बांदलेलो ना की अमुकूच जातलो अशें नासता. ही काँग्रेस न्हू म्हणटा तुमी? ना बिलकूल ना. कोणी अशें स्टेटमेंट काडपय न्ही. बट तेणी म्हाजी गेम केली, म्हाजो विश्वासघात केलो, हें बरोबर न्ही. एक शिस्तबद्ध पार्टीन भितर रावले नंतर शिस्तबद्ध आपल्याचेर नियंत्रण हाडपाक जाय न्ही. फाल्यां समजा बाबूक तिकीट मेळूना आनी बाबून परत बाबूचेरच कित्याक विशय? ना तुमी एक मेजर रोल सावथ गोंया भितर प्ले करता म्हणून बाबू पक्षा वांगडा रावना, भितरल्यान कितें जर कुरमोडी जाल्यो जाल्यार कांय फरक पडपाना बीजेपी? हांव पळय हें पक्ष जबाबदार तातूंत भितर घेतले ताजेर चड आनी विधान करपाचें ना. पक्ष शिस्तीन भायर वतात तेन्ना ताजो इन्चार्ज हांव न्ही की कोण कितें बाबू खंय आसतलो अशें कांय ना. ताजेर पक्ष शिस्तीन निर्णय घेतले, तांचो आदेश आमी मानपाचो.